सरकारान नोकर भरती आयोगाच्या कमिटीविशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या। भाजप सरकार जॉब फेअर आयोजित करता, हातूंत खाजगी कंपन्यांचो आस्पाव आसता। खूब कमी लोकांक ह्या नोकऱ्याची संद मेळटा, पूण सरकारी नोकऱ्या खातीर असो जॉब फेअर सरकार कित्याकूच घेना असो प्रस्न काँग्रेस पक्षान उप्रासला। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो कायदो 2018 स्थापणूक जाल्लो, पूण हो कायदो कोणे बंद केलो हो प्रस्न कोणूच सरकाराक कित्याक विचारना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसाचें म्हणणें। जॉब फेअरान ओपनली कोण तरी स्टॉल घालता, कोण एम्प्लॉयर कोण तरी येता, कोणाक तरी एम्प्लॉयमेंट मेळोवंक शकता। हाजे पयलीं एक जॉब फेअर जाल्लो हांगा तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान, ताजी डेटा अवेलेबल ना, कितले लोक आयिल्ले, कितले लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो, आनी मेन मुद्दो आमी ताचे कडेन मांडला म्हणटा तो जॉब सिक्युरिटी। फाल्यां जर ह्या प्रायवेट सेक्टरान कोण कामाक लागलो जाल्यार तो कितलो दीस उरतलो, तो आपूण म्हणून राजिनामो दिवन वयतलो काय तुमी ताका काडटले, ताजे कडेन स्कील कितें आसतली, हे सगळो डेटा बेज व्हेरी इम्पॉर्टंट। नाजाल्यार बेश्टे ताकडे तो म्हणटा 5000 जाणांक जॉब मेळ्ळे, मागीर दुसरे दिसाक 500 जाले, मागीर 50 जातले। हाजेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव डेटा आसपाक जाय हें आमी ताका सांगलां, ताजेर आमी परत येवन चवकशी करतले। जॉब सिक्युरिटी नंबर 1, फेर लायले, फेरी लायली आनी जॉब दिले आनी हजारांनी भुरगे उरले, तांचे कितें जातलें? जॉब दिले उपरांत तांकां सिक्युअर करतले तुमी, तांकां फुडार आसतलो, तांचे इन्क्रिमेंट कशें जातले, तांकां मिनिमम वेजीस कितल्यो मेळटल्यो, ते सातिस्वेत आसतले हे जॉब घेवन। हो इश्यू आमी आज लेबर कमिशनरा कडेन मांडला। आमी समजता तो आपल्या सरकारा कडेन घालतलो म्हणून, पूण चड करून डेटा बेज आजून ना। हाज्या पयलीं कितें जाल्लें, हाज्या फुडाराक कितें जातलें।